ही कारखान्याची एरिया असा. आम्ही सर्वे केल्ली पयली कारखान्याच्या भुरग्यांनी. तेन्ना तेंच्यांनी सांगला की ही बाबा कारखान्याच्या एरियान आमची जमीन पडटा. हांकां येवन आमी हांगासर सगळे ते कटर बिटर तेंचे घेवन गेल्ले. तरी आसतना हे रात दीस परत चालू आसा. ते कोणाक भिना, कारण तांकां वरद आसता कोणा तरी एका खंयच्या तरी अधिकाऱ्याचो आसतलो किंवा आनी कोणाच्या आमदारांचे आसूंक शकता. आनी कशें हे कोणाक भिवपाचें न्हू अशें पोजिशनान हे चलयता. जणू आपलेंच राज्य आसा हें सगळें, आमच्योच जमनी आसत, आमच्योच खणी आसत अशें चलयता. हे कारखान्याच्या एरियेन रावन हे कारखान्याचे भुरगे तांकां सपोर्ट करता, हें बरोबर न्हय. आयज आमी हांगा येवच्या आदीं तांकां फोन कसो येयलो, ओदो आवाज येतालो सकयल की आमकां हे गाडयो चालू आहात म्हणून हांगासर. आतां एक तर भरूनच वयर दवरलेली आसा गाडी. कोणाचो सपोर्ट आसा म्हणटा तुवें? आमकां खंयच्या आमदाराचो आसूंक शकता आनी मंत्र्याचोय आसूंक शकता, काय सांगूंक शकना. किंवा ह्या पक्षाचोय हे आसूंक शकता. नाजाल्यार हे इतके बिनधास्त दिवसाचे आनी रातचे चलोवचे. आयतारचे येयला तर हे फूल चालू आसता सगळे कडेन, चारय मशिनरी. ते दिसा आमी चारय मशिनरी धरलेल्यो, एक गाडी धरलेली. पण एक्शन कोणूच एक्शन कोण घेना कारखान्याची. आयज आमी आमच्या भुरग्यांक ह्या कारखान्याचेर वयतलेला आनी हे अशें चलता हें बरोबर दिसना, वायट दिसता मनाक. कित्याक आमी आमचें पोट भरता, हेतून सगळेच काय हेचे ना लोक, कारखान्याचे कामगार. कारखान्यात चलपाक जाय बरो म्हणून आमी खटपट करता, पूण आमी फुडें पर्यंत गेले जाल्यार कांयच जायना. हें वायट दिसता मनाक.